गुड मॉर्निंग टीचर. गुड मॉर्निंग भुरग्यांनो. हांवें तुमकां आदल्या हप्त्यान सांगलें वडिलां कोणी येता आसतना कोंकणी भाशेन देव बरो दीस दिव म्हूण वा बेसांव मागा म्हूण. तितले बेगी विसरल्यात गे. सॉरी टीचर. हप्तो बोरीस कालांत टिचरांक गुड मॉर्निंग म्हणून म्हणून हांगा तेंच सांगले टीचर. वण्णा भुरग्यांनो म्हाका समजता. आयचो काळच तसो. इस्कोलांत इंग्लीश घरांत कोंकणीश तशें आसता इगर्जेन पुणी आमी आपूट कोंकणी उलोवया तें आसो. आदल्या आयतारा हांवें तुमकां एक सवाल दिल्ले. उडास आसा मू? होय टीचर. देवस्तुती वरास केदळा आराम जाता म्हूण सोदून येवंक सांगलें टीचर तुमी. देवस्तुती वरस क्रिस्त येण्याच्या काळा सोवें प्रारंभ जाता टीचर. व्हेरी गुड टोनी. आनी हो काळ सोमतस आमी आचरण करचे फेस्त खंयचे सियोना तूं सांग मा. क्रिसमस फेस्त टीचर. भोव बरें. तुमकां क्रिसमस फेस्ता विशीं कळीत आसा म्हूण जालें. तर क्रिसमस फेस्ताक करच्या तयारेंत कितें पुरा आटापून आसा सांगा पळया. सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, कुस्वार, गर्दनाचो गोटो, कॅरल्स. हा सारके. तुम्ही बरें गुमान दिवन पळयतात म्हूण जालें. आदल्या वर्सा कोणे पुरा घरा गर्दनाचो गोटो केल्लो? अरे सिल्वियान मात्र गे. हेर कोणेय करूना गे. गर्दनाचो गोटो करूंक मस्त काम जाता टीचर. आमकां आमचे होमवर्क करूंकच वेळ मेळना. आता AI ॲप आसात न्ही टीचर. खंयच्या रितीचे गर्दन गोटो जाय त्या रितीचे AI इमेज आनी व्हिडिओ जनरेट करीत. आमी विश करून की WhatsAppar तेंच धाडचे. वडना भुरग्यांनो म्हाका समजता तुमची सूख म्हणना. आधुनीक काळार सगळे माध्यमाचेर चलता वय पूण थोड्या संगतीक ताचेच म्हणलें मोल आसा. दाखल्याक गर्दनाचो गोटो. गर्दनाचो गोटो करतना आमकां जायतें शिकोवंक मेळटा आनी तें आमच्या भावार्थाक आदार दिता. बेसांव दिया फादर. देवाचें बेसांव भुरग्यांनो. बरीं भुरगीं तुमी वडिलां येता आसतना उबे रावन बेसांव मागतात. कोणे शिकयलें हें तुमकां? लिल्ली टीचरीन फादर. हा तुमची लिल्ली टीचर निजा की बरी दोतोन शिकयता. दोतोन म्हळ्यार केवल बुकांतल्या सवालांक जापी शिकची न्हय बगार आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या जिविता बरी करूंक शिकचें. आनी लिल्ली टीचर फाटल्या 15 वर्सां जावन तें बरें करून शिकोवन आसा. आतां हांव आयलो विशय कितें गे म्हळ्यार ह्या वर्सा क्रिसमस फेस्ताक आमी दोतोरणेच्या भुरग्यांक गर्दनाचो गोटो स्पर्धो मांडून हाडटा. तुमी सगळ्यांनी घरा एक गर्दनाचो गोटो करूंक जाय. फेस्ताच्या आदल्या दिसा आमी मार्क्स घालूंक येता आनी फेस्ता दिसा मिसा उपरांत प्राइज दितल्या. भुरग्यांनो तुमी सगळीं भाग घेतात मू? जायत फादर. बरें तर आतां आमी सगळीं सांगता मिसाक इगर्जेक या. वेळ जालो. हे रोनी कितें रे 2 दीस जावन सांजेर खेळूंक येयनाय? तू विसरलोय जॉनी. पाद्राबान आमकां ह्या क्रिसमस फेस्ताक गर्दनाचो गोटो करूंक सांगल्लो न्ही. कॉम्पिटिशन आसा म्हणले. हो वय. तुवें सुरू केलें की कितें? वय जॉनी आतांच सुरू करचें बरें. आनी फेस्ताक केवल 20 दीस मात उरल्यात. तर हांव ही सुरू करता. आमी तुमगेर या. तुवें कितलो व्हडलो गर्दनाचो गोटो करूंक चिंतलाय पळय म्हाकाय दाखी. हांव ही तितलोच व्हडलो करता. जायत जायत. आमगेर ये दाखयता तुका. आले रे रोनी फेस्ताक आनी 3 दीस मात उरलात न्ही. पोरवां पाद्राक गर्दनाचो गोटो पळोवंक येता न्ही. वय जॉनी म्हजो गर्दनाचो गोटो तयार जावनूच आयलो.
भात आणि मूग किरलात घाल्लो साधारण वोट झाला आणि 1-2 दिसांनी समज आहेत. वय रे रॉनी, ते भात किरलो कितले कष्ट न्ही. त्या गाद्यांनी रे तितले भात करतात मू, कितले कष्ट तांचे. आता लिल्ली टीचरीन सांगले उडास येता जॉनी, सगळे AI जायना आणि आम्ही हो गर्दन असो गोटो करूंक सुरू करनातले तर हे पुरा आमका कळतेय ना. सारखे सांगले रॉनी. आणखी मस्त संगती सांगूक आसात, पूण आतां वेळ ना. आमी गर्दन असो गोटो कर मुक दिया. मागीर फेस्त जाल्या उपरांत दोतोरीच्या क्लासीस सांगल्यार जालें. म्हाका आणखी गर्दन गोट्याची इमाजी मेळोंक ना. आज सांजेर मार्केटीक वचून येजे. हांव येता. बाय रॉनी. बाय जॉनी. थँक्यू जिजू, म्हाका म्हज्या गर्दना गोट्याक सो काम इतल्या बऱ्यान करूंक कुमो केल्ल्या खातीर. ह्या फावटी म्हाका प्राइज मेळाशें कर जिजू. रॉनी रॉनी, पात्र्या पेते आसा. सावकाश जॉनी, पदराब येवंक दी. आमचो गर्दनाचो गोटो तयार आसा न्ही. ना रॉनी, गर्दन असो गोटो तयार ना. काल उलयताय जॉनी, कालच हांव तुमगेर कुसवार दिवंक आयिल्लो, तेन्ना सगळें तयार आसलें न्ही. वय रॉनी, पूण हांव आत्तां पळयत आसा बाळूक जेजू नापयत जाला आनी 2 मिनटांनी पाद्राप आमगेर पावता. जर बाळूक जेजू ना जाल्यार गर्दन असो गोटो इनकम्प्लीट. आतां कितें करचें म्हूण कळना. हांवें इतले कश्ट काण केल्ले सगळे व्यर्थ जाले. सावकासाय गे जॉनी, कितें पूण ही वाट आसतली, तूं गबर नाका. ना रॉनी, कांय वाट दिसना आनी मार्केटीक वचून हाडचें बरी ना. दर जॉनी, हो बाळोक जेजू घे आणि तुझ्या गर्दनाच्या गोट्यान दवर. विग्गी वोस. पूण तुज्या गोट्यार रॉनी? ते मागीर पळयव्या जॉनी. आतां वोस आनी दवर, पाद्राब येवन सो जालो. थँक्यू रॉनी, थँक्यू सो मच. गुड इवनिंग फादर. गुड इवनिंग जॉनी. गर्दनाचो गोटो केलाय मो? वय फादर, हांवें पयले पुटी गर्दनाचो गोटो करसो. या फादर, पळया. भोव सुबीत रितीन गर्दनाचो गोटो केलाय जॉनी. आणि तुझ्या त्या गोट्यांतली बाळोक जेजूची माज बारीस आकर्षक दिसता. बरें तर म्हाका दुसऱ्या घरांकी वचोंक आसा. हांव चलतां. जायत फादर. थँक्यू फादर. बेसांव दिया फादर. देवाचें बेसांव रॉनी. सर्व म्हाका गुड इवनिंग फादर म्हूण स्वागत करनासात, पूण तुवें मात्र बेसांव मागलें. व्हेरी गुड रॉनी. या तुजो गर्दनाचो गोटो पळोवया. या फादर. भोव सोबीत रॉनी. ल्हान ल्हान संगती सहित बारीस नाजुकायान तुवें तयार केल्याय. ती मरुभूमी आनी हेणे उदकाची झर बारीस आकर्षक. रॉनी, म्हाका बाळोक जेजू दिसना. हेर सगळ्यो इमाजी आसात, पूण बाळोक जेजू नासतना हो कसो गर्दनाचो गोटो जावचो? ते फादर, बाळोक जेजू. वय रॉनी, बाळोक जेजू दवरूंक विसरलोय तर वेगी हाडणीये. ना फादर, बाळोक जेजू आसा, पूण गोट्यान तो दिसना. आदल्या वर्सा क्रिसमस फेस्ताच्या शर्मावार तुमी सांगिल्लें न्ही फादर. ह्या वर्सा परत बाळोक जेजू ह्या गर्दनाच्या गोट्यान जल्मून येवचो ना. ताचे खातीर आमी आमच्या काळजांत एक कावण तयार करी जाय आनी आमच्या काळजांत तो जल्मतलो म्हणून. तुवें शर्माव तितलो चिंतीन आयकलोय रॉनी. हांवें चिंतलें फेस्त देखून भुरग्याचे गुमान
मिसा उपरांतल्या कार्यक्रमात चड आसतले म्हणून. वय फादर, तुम्ही शर्मावान सांगिल्लो तो विशय म्हाका भोव पसंद जालो. देखूनच ह्या वर्सा म्हज्या गर्दनाच्या गोट्यांत बाळो जेजू जल्मोन येवंक ना, पूण हांवें म्हज्या काळजांत जेजूक एक कावण तयार केला आनी म्हज्या काळजांत ह्या वर्सा जेजू जल्माला. कसली जाणवाय तुजी रोनी. शाबास. म्हाका पवित्र पुस्तकाचे उतरां उडास येतात. जेजू देवाक आनी मनशांक मानवल्लो जावन जाणवायन आनी प्रायेन वाडून आयलो. ह्या जनवरींत हांव तूं सदांय सकाळी मिसाक येवन वेदी सेवा करतलोय. आज निजाकी बाळोक जेजू तुज्या काळजांत जल्माला. बेसोन या फादर. देवाचें बेसांव तुमकां. भुरग्यांनो, तुम्ही सर्वांनी बऱ्या रितीन गर्दनाचो गोठो केला, त्या देखून तुमकां सगळ्यांक एक इनाम आसा. पूण ह्या वर्सा एक विशेष इनाम हांवें रॉनीक दिवंक चिंतलां. निजाकी रॉनीन क्रिस्मसाचो नीज अर्थ समजून घेतला. आदल्या क्रिस्मसा उपरांत तो सदांय सकाळी मिसाक येवन वेदी सेवा करतलो, जेजूक काळजांत स्विकार करतलो. आनी आज जेजू ताच्या काळजांत जल्माला. आमी जेजूचो मोग करन ताका आमच्या काळजांत एक खावण तयार करया. कित्याक जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान दिताय तितले चड हांव तुका आशिर्वादीत करतलो. तर भुरग्यांनो, त्या नाताळा फेस्ताच्या संदर्भार नाताळाचें एक गीत गावन हो संभ्रम आमी पासारयांगी. लोकाक पाहिले सुखी सकाळी मुरये उस्क्या